मिटींग आयज जी मिटींग आसली धारबांदोडा तालुक्या खातीर आनी आमचे मिनिस्टर निलेश बाब काब्राल आयल्ले, डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडेचे जेंचो हाजे कडेन चार्ज आसात तेय आसले आनी पयलींचे दोनूय डेप्युटी कलेक्टर आसले, मामलेदार, पुलीस डिपार्टमेंट, आमकां कुळी लागता आनी फोंडाय लागता, DYSP आसले, PDO आसले, सगळे ह्या धारबांदोड्या तालुक्यात 5 पंचायती येता आनी 5 पंचायतीच्या सरपंचाकय आमी आपयल्ले आनी त्या प्रमाणे डिस्कशन जालें विविध तरेचे, म्हणजे ह्या प्रसंगाचेर जे ह्या दिसाक जो विशय आसा गोंयांत आनी प्रत्येक तालुक्यात जी मिनिस्टरा कडेन जबाबदारी दिल्या त्या प्रमाणे हांगसर खूब विशयाचेर चर्चा जाली. जे म्हणजे लग्न कार्य, जे परमिशन आसा, जे लिमीट आसा, इतल्या लोकांनी येवचें तें लिमीट पुलिसांक सांगिल्लें आसा. तुमी थंय लक्ष दिवन, डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट तुमी ते लक्ष दिवन हे लिमीट जे आसा, जे लग्न कार्य, पुजा आसता, ह्यो ज्यो कार्याक लिमीट जितल्या लोकांनी वचपाक जाय त्या प्रमाणे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. बाकीचे जे मार्केट एरिया आसा, जंय तंबाखू विकता, सिगरेट विकता, थंय पुलिसांनी आपलें लक्ष घालपाक जाय आनी हे जे विकप आसा तेजेर बंदी घालपाक जाय ह्या विशयाचेर. बाकीचे ज्यो हेल्थ जे आसा आमचे धारबांदोड्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेजे डॉक्टर्स आयिल्ले आनी थंय सद्या सकाळीं 8:30 वरार साकून 1:30 म्हटल्यार हे कोवीड टेस्ट जाता आनी जवळ जवळ आयचो रिपोर्ट सांज म्हटल्यार मेळटलो जाल्यार दुसरे दिसा मेळटलो, तेज्या लेट जावचो ना हें आसा. आनी तेंचे कडेन हो धारबांदोडा तालुको कितें आसा तो ग्रामीण भाग आनी लोकां कडेन कितें आसा थंय खंय पॉझिटीव सांपडटा, तेंगेल्यो फॅमिली जावं नेबर जावं तो कोणाकय संपर्कांत येता तांकां थंयच्यान धारबांदोडा वचपाक तांकां कितें आसता हे दिसा बशी बिशी सगळ्यो बंद आसता, चडशे बंद आसता, थोड्योच चालू आसा रुटाच्यो, पूण तेंचे कडेन व्हेकल नासता. त्या खातीर आमी आमचो विचार आसा. सद्या हांवें एक 5 पंचायती व्हेकल एक अरेंज केल्ले आसा ह्या लोकांक हेल्थ सेंटराक धारबांदोडा वचपाचें आनी मागीर तेंगेलो टेस्ट जातकीर तांकां हाडून घरा कडेन सोडपाचें. म्हणजे आमच्या सगळ्या सरपंचाची मागणी आसली त्या प्रमाणे व्हेकल आमी अरेंजमेंट केला. तांकां कितें आसा हेल्थाचो स्टाफ थंय लोड आसले कारणान तांकां विलेजीक येवंक मेळना. म्हणजे तांच्या घरा कडेन पयलीं वताले ते फाटल्या दिसांनी प्रत्येका कडेन घरा कडेन वचून हेल्थ डिपार्टमेंटात तांच्या घरा कडेन वचून तो टेस्ट केल्लो आसा, कोविडचो टेस्ट केल्लो. तुमकां 108ची कितें हांगा हें आसा आनीक हय जो प्रॉब्लम 108 सद्या हांगा आसा, एक कुळ्या आसा, धारबांदोड्या आसा, उजगांव आसा आनी कुळ्या आसा. 108 सद्या. सो आनीक डिमांड केला तुमी जाय म्हणून तुमकां? ना 108 आतां कोवीड जे पॉझिटीव जाता तांकां व्हरपा खातीर 108 जाय. मडगांव आनी फोंडा तिनूच 108 असले कारणान मातशें कितें जाता ह्या दिसाक मातशें हे डिले जाता. तो टेस्ट पॉझिटीव येतरी ताका थंयच्यान कोवीड हॉस्पिटलाक, कोवीड केअर सेंटराक व्हरपाक मातशें टायम येता. तेन्ना सद्या कितें केसीस बीन मेळ्ळ्या तुमकां हे सायडीन कुळ्या धारबांदोड्या सांकोड्ड्या तुमच्या वाठारांत कितें आसा? बरकड्या 19 पॉझिटीव मेळ्ळे आसा, सगळे एसिम्पटमॅटीक आसा आनी आसा म्हणजे तांकां कोवीड हॉस्पिटलाक एडमीट केल्ले आसा तांकां आनी तेंचेर ट्रिटमेंट चालू आसा. बाकीचे जे तेंचे फॅमिली, तेंचे नेबर, त्यांनी कोणा कडेन संपर्क घाले तेंचेय जे पंचायत इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी त्या प्रमाणे तेंचे जसो रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे प्रायमरी हेल्थ सेंटर धारबांदोड्या तांकां हाडटा, तेंचे टेस्ट करता आनी चडसो म्हणजे ह्यो 19 जाल्या, बाकीचो रिपोर्ट जो नेगेटीव आयला. सांकोड्ड्याय केस जाल्या म्हणजे तेय आतां चालू आसा, म्हणजे बाकीच्या टेस्ट करप चालू आसा.